पुजाना केसीक बीजेपी म्हाका दिसता सुदिना कडच्यान सुदिनाक पळय सुदीन इज द ओल्डस्ट रिजनल पार्टी इन गोवा. ताका प्रेझेन्स आसा ना न्ही. ताका हांवें आयकलां ते भशेन 50तले 3 सीट दिल्या म्हणून. सो सुदीन ढवळीकाराचो व्हॅल्यू 3 सीटांचेर आहा. 2 आमदार आसात आनी 3 सीट. सो ही परिस्थिती ताका हाडपाक एक प्रेशरूय आसूंक शकता. ती ऑल्सो एक स्ट्रॅटेजी आसूंक शकता. एक तुमकां खबर आसतलें की जॉब स्कॅम जाला बीजेपीच्या टायमार. जॉब स्कॅम करपी थोडे ऑफिसर आनी थोडे एजंट ते कोणाचे कनेक्टेड? बीजेपीचे कनेक्टेड. आतां तांचे कितें ते बोलवता धनी कोण आसतले? बीजेपीचेच आसचे पडले. सो नविदाद काय ना. इफ यू वॉन्ट टू इन्फर ते जे कितें उलयतात ते बीजेपीचे नॉलेजीन विथ फूल नॉलेज एंड एसेंट आसूंक शकता. हें जर सस्पिशन कोणाक आयलें जाल्यार हें जगा भायलें आसचें ना अशें आमच्यान सारांश घेवं येता. इन प्रिंसिपल अलायन्स जाता अशें प्रेसाक काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगिल्लें आहा. सो दॅट मिन्स द अलायन्स इज प्रोग्रेसींग. आतां काल राती काँग्रेसीचे लिडरशिपीक म्हजे कडेन थोडे सिटां खातीर उलयल्ले आनी त्या सिटांचेर आमचें उलोवणें चालू आहा. हांवें बेजिकली तांकां एक ब्रॉडली एक फॉर्मुला असो दिल्लो स्टार्टिंगाक की 10 सीट आमकां 10 सीट आरजीक आनी 30 सीट काँग्रेसीक अशें आसचें. आतां ताजेर मातशें वयर सकयल जाता आसतलें पूण डिटेल्स आज मेरेन हांव तांचे कडेन उलोवंक ना. डिटेल्स म्हळ्यार एग्जॅक्ट नेटिग्रिटी जावंक ना. थोड्या सिटांचेर आमचे मातशें तांकां दिसता तांचो सीट आमकां दिसता आमचो कॅन्डिडेट बरो आसा. सो हाजेर मातशें वाटाघाटी चालू आहा. बेगीन रिजॉल्व जावंक जाय. तांचे मदीं राय सीट जो ST आशिल्लो तो राय सीट ST वुमन जालो. आतां हें अशें करूं येता एक नोटिफिकेशन येतकच कोर्टान केस आसतना पयले दिसा तूं चेंज करता. आज केस येवपाची आहा काल तांणी तें चेंज केलें. तशेंच काल राती युरी आलेमावाचे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हळ्यार एसेंब्ली सेगमेंटान एक जिल्लो आसा तो शेड्यूल कास्ट केला. सो अशे लास्ट मिनीट चेंजीस वेदर दीज आर लिगली टेनेबल आनी ताजेर हें इलेक्शन खरें जातलें काय हें इलेक्शन ना करपा खातीर सरकारूच हें करता काय कितें हो एक प्रश्न येता. कित्याक 20 तारखेचेर पावयलेलें आहा. 20 तारीख मागीर तो कोड खंय तितले दीस कितें तरी आसचो पडटा. आय डोंट नो वेदर ऑल दीस थिंग्स आर फुलफिल्ड आनी देरफॉर whether the government itself is serious about conducting these elections or not. हो प्रश्न कित्याक येता? कित्याक तुमी आमकां जे उत्सुकतायेन प्रश्न विचारतात तुमचे अलायन्स खंय पावले. त्याच उत्सुकतायेन बीजेपीचे लिस्ट ऑफ कॅन्डिडेट्स खंय पावले. ही उत्सुकता तितलीच आसपाक जाय. तांचे लिस्ट येवपाक कोण तांचे कांय अलायन्स कोणा कडेन ना. आसा ते MG कडेन आहा ताका जिरकावन दवरला तांणी दामला. सो अशे परिस्थितीन तांकां लिस्ट इजिली काडूंक जातालें. ते लिस्ट काडना. हाजो अर्थ कितें तरी दाल में कुछ काला है न्ही. म्हळ्यार दीस फाटीं फुडें येवंक शकता काय कितें असो प्रश्न येता म्हाका. तुमच्या लिस्टावर रावला काय म्हणून ते ना आमच्या लिस्टान कितें आहा? आमच्या लिस्टान व्हडलें कांय ना. आमच्या लिस्टान तांची स्ट्रॅटेजी कितें? दे आर द रुलींग पार्टी. आर वी द रुलींग? नॉर्मली रुलींग पार्टीचे विरोधान व तांचे स्ट्रॅटेजीक एक काउंटर स्ट्रॅटेजी ओपोजिशन करता. ओपोजिशनाची काउंटर स्ट्रॅटेजी रुलींग करता म्हणजे हें नवेंच जालें मरे. हें राजकारण परतें जालें. जे भशेन दामू नायक सांगता की आमी डिफेक्टरांक चान्स दिवचे ना. 80% न्यू फेसीस चान्स दितले म्हणून. अरे 80% न्ही 90% मंत्री डिफेक्टर आहा.
हांव डिफॅक्टराक जस्टिफाय करना, पूण दामू नायकाचें लक्ष हांव कॅबिनेटा कडेन हाडटा. जे आज गोंयाचेर राज्य करतात, हे 90% डिफॅक्टर गोंय व्हरून घाटार विकपाक काडला, तातूंत मेन पार्टनर ते आहात. ताजें लक्ष मातशें हांव घालूंक सोदतां की लक्ष थंय घाल आनी उलय तांचेर. आनी जाता जर कापाजल आहा जाल्यार तांकां बदलून दाखय. हो मेन इश्यू आहा. आरजी उठले आनी दिल्ली मेळोंक गेले, कितें इश्यू ते ताचो? बाबा हांव न्हू, दिल्ली गेले काय खंय गेले ते म्हाका खबर ना, ते तूं तांकां विचार. आनी ते दिल्ली वचून कितें जावपाचें आहा? दिल्लींतल्यान डिसायड करपाक मनीस जे कोण आयले ते गोंया आयले मरे. दिल्ली कोणाक मेळप ते? हांव नकळो कोणाक मेळटात ते. हांव कांय दिल्ली वचूंक ना आनी वचचो ना हे मॅटरा खातीर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.